हो भावा भयणीनो, जेजू जायत्या लोकांक मनशांक तांच्या दुयेंस जाल्ल्या जखम जाल्ल्या कुडीक हात लावून पेकयतालो. मोनो आसलेलो त्या मनशाक त्या जिबेक हात लावून ताका बरो केलो. कुड्डो आसलो ताच्या दोळ्याक हात लावून ताका बरें केलो. खोडकाराक ताच्या कातीक हात लावून ताका बरो केलो. सो तेच भाशेन जायतो लोक जेजूक सोदतालो ताचे पेकोणे घेवंक, तांकां बरें करूंक, तांकां हात लावून पेकोवंक. आनी हेच आज ती 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली, 20 वर्सां रक्तपात जाल्ली बायल जेजूच्या आंगावल्यांक हात लावून भावार्थान बरी जाली. सो तशेंच आर पार पडलोले मनशांक, वाटेर न्हिदलोल्या मनशांक जेजूक हात लावून बरी जावंक सोदतालीं. आनी जेन्ना जेजू तांकां हात लावून बरें करतालो, वो मनशां दुयेंस जाल्लीं मनशां जेजूक हात लावून बरीं जातालीं, तेन्ना ताच्या कुडींतल्यान एक गूण भायर वयतालो. ताची शक्ती कमी जाता ते अशी ताका दिसताली जेजूक. सो आजूय पर्यंत मिसाच्या वेळार आनी अशे जायती लोकां मनशां भावार्थी अनभावार्थी जेजूक हात लावंक सोदतात. तांची पेकोणे जावंक तांकां खुशी. सो खंयसर आमकां जेजू मेळटलो, खंय साक्रामेंता वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं जेजू आमकां आदाराक पावता. जेजू आमच्या जिविताक हात लायता आनी आमकां बरें करता. सो भावार्थान आमी जेन्ना मागता जेजू ताय, जेजू आमकां दिता. जावं मिसाच्या वेळार कुमसार कुमन्या घेवन आमच्या जिविताचें परिवर्तन करून जेजूचेर भावार्थ धरून जे आमी मागता ते आमकां जेजू दिता.